ताची कार पिडेस्तांक आस्पत्रे व्हरूंक एक ॲम्ब्युलन्स जावन आसले. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, याजकपण जेजूच्या काळजाचो मोग. याजकाक पळयतना जेजूचो उगडास कर म्हणटा भाग्यवंत जुवांव मरी वियानी. आमचो भाव, आमचो इश्ट, आमचो गोवळी, आमचो याजक, आमचो सांगाती, आमचो मोगाळ फादर पिटर डिसोजा अवचित रितीन कोणेच चिंतिनासतना आयच्या दिसा तो देवादीन जाला. आनी ताच्या मरणाची खबर आयकल्ले सगळी कारवार दियेसीस, सगळी मंगळूर दियेसीस आनी सगळो संवसारच दुखाच्या कोंडांत बुडला आनी सुस्कारून आसा. कित्याक एक भलायकेवंत मनीस, एक धैर्यवंत मनीस, एक बऱ्या भलायकेन आसलो मनीस अवचित रितीन कोणाकच खबर नासतना देवादीन जाता आनी एक व्हडलें दूख आमकां समेस्तांक जावन आसा. याजकपण जेजूच्या काळजांत हांव वाळून येवचो मोग जावन आसा. याजक देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ. आनी हेब्रेकारांक पत्र म्हणटा तोच अस्कत जाल्ल्या वरवीं अस्कत्यांक सक्तिवंत करचे खातीर देवान ताका विंचून काडला. फाटल्या म्हयन्यांनी कारवार देसिजींत आमी पळयला अवचित रितीन एका फाटल्यान आनेक म्हणल्या भाशेन सुमार 4 याजक देवादीन जाल्यात. आनी हे सगळे आमकां पळयत आसतना आमच्या मुखार सवाल उपजता. हे मरण कित्याक? याजकाच्या जिवितांत पिडा वा मरण कित्याक म्हणलें आमकां सवाल तवळ दोसता. पण इसायाचो ग्रंथ आमकां म्हणटा तुमची चिंतना म्हजी चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय. एक धैर्यादीक, एक भक्तिवंत, दुबळ्यांचो इश्ट, पिडेस्तांचो आदार आनी एकसुऱ्यांचो भद्रती जावन असो आमचो मोगाळ फादर पिटर डिसोजा आज आमचे तावन देवा सरसी गेला. फादर पिटर डिसोजा मंगळूर दियेसीजीच्या थर्मय सांत आंतोनीक समर्पिल्ल्या ह्या फिरगजेच्या देवादीन आलेक्स डिसोजा आनी देवादीन मर्सिन डिसोजा हांच्या 6 चेडवां आनी 4 चेड्यां मदें 5वो जावन डिसेंबराची 25 तारीख 1960 वयर 2 इस्वीन तो जल्मता. आपल्या ल्हान प्रायरच ताका देवाचो चड मोग आसलो आनी ह्या भाशेन तो हर एका दिसा मिसाच्या बलिदानांत भाग घेत आसलो, आल्तारेची सेवा करतालो आनी अशें ताचें हें भक्तीपण पळयलें जायते याजक ताचेर मोगार पडतात आनी ताका याजक जावच्याक सेमिनरीक भरती जावच्याक प्रोत्साह दितात आनी अशें तो कारवार दियेसीजीक याजक जावंक सेरवता आनी देवादीन विल्यम डेमेल्लो ताका कारवार दियेसीजीक याजक जावंक स्वागत करता. आपलें सेमिनरी शिकप तो आखेर केल्या उपरांत ऑक्टोबराची 11 तारीख 1980 वयर 8 इस्वींत ताका याजकी दिक्षा मेळटा आनी कारवार दियेसीजीचो एक धैर्यादीक, बळादीक, उर्बेस्त, एक भक्तिवंत याजक तो जाता. आनी आपल्या याजकेच्या सुरवेरच बिशप विल्यम डिमेल्लो ताका सिर्सी सांत आंतोनीच्या फिरगजेंत सहायक विगार जावन नेमक करता मात्र न्हय, चिकबी फार्माचो ताका जबाबदारी दिता आनी गवडळी दियेसीजी जमीन कितें आसली ताची ताका जबाबदारी दिता आनी ही जबाबदारी बऱ्या भशेन तो पाळता आनी अशें केवळ दियेसीजींत मात्र न्हय, केवळ सिर्सींत मात्र न्हय, सगळ्या धर्माच्या लोकां मुखार तो मोगाळ जाता, नांवाडीक जाता. अशें लोकां मोगाळ याजक जावन तो नांव सोडता आनी अशें ताचें बरेंपण जाणा जालो बिशप विल्यम डिमेल्लो ताका बेगीनच विगार जावन नेमक करता आनी अशें पवित्र आत्म्याक समर्पिल्ल्या फिरगजेक आळंकीत ताका विगर जावन नेमक करता आनी थंयसर तो गेल्या उपरांत लोकां थंय एकवट संघटीत तो करता. भुरग्यांक बरें तो करता, जावं युवजणांक, वडिलांक, सगल्यांक तो बरें उदरगतीच्या वावर करता. तितलेंच मात्र न्हय, थंयसर एक सोबीत देव मंदीर तो बांदता.
आनी परतून थंयसर तो लोकां मोगाळ जाल्या उपरांत आपली सेवा थंयसर आखेर जाल्या उपरांत बिशप ताका कोडाणी फिरगजेंत नेमक करता विगार सावन. आनी थंयसर वचून इगर्जेची जमिनीन फाटल्यान इगर्जे फाटल्यान आसलो गुडो तो कोसळून काडता आनी इगर्जेक जाय आसली जमीन बरी तो करता. जायतो तो वावर केल्या उपरांत थंयसर आसलें मिसांव थाणें बेळमकी थंयसर एक परतून एक व्हडलें एक सोबीत देव मंदिर तो बांदता आनी थंयसर परतून लोकां मोगाळ तो जाता. आनी अशें बिशप ताचें काम मेसवता आनी उपरांत ताका थंय जावन वर्ग करतात आनी तो अप्पर कासरकोड फिरगजेंत याजक जाता. आनी थंयसर तो वचून भुरग्यांच्या खातीर जावं येवजणा खातीर लोकां खातीर जायतो वावर करता. आनी थंय विशेश रितीन तो एक ट्रस्ट आरंभ करता, करुणा ट्रस्ट म्हणलेलें. आनी ह्या ट्रस्टांत जावं दी दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप, दुबळ्या भुरग्यांक युनिफॉर्म आनी इतर रितीन जायती तो आदार तांकां दिता. आनी अशें दुबळ्यांच्या उदरगते खातीर गरिबांच्या बरेपणा खातीर आपलें मिसांव तो मुंदरून वेता. आनी हें थंयसर ताचें मिसांव आखेर जाल्या उपरांत बिशप ताका शेंड्या भाग्यवंत जुवांक समर्पिल्ल्या ह्या जॉन द इव्हँजलिस्ट फिरगजेंत परतून विगार जावन नेमक करता. आनी थंयसर आपलें मिसांव तो बऱ्या भशेन करता. आनी हांगासर ताचें मेडिकल वा वैद्यकीय मिसांव तो आरंभ करता, होमिओपॅथी मेडिसीन दिवचें. आनी जायत्या लोकांक तो थंयसर मेडिसीन दिता, डॉक्टर थंयसर येतात आनी अशें लोकांच्या भलायके खातीर तो जायतो वावर करता. तितलेंच मात्र न्हय, हर एक आयतारा दनपारां 12 वरार तो कारवार येवन जावं दी रस्त्या बिदींनी असल्या भिकाऱ्यांक जावं दी दुबळ्यांक जेवण तो वाडटा आसलो. आनी अशें जेजून जें कितें मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25:31 आनी मुखार ताणें सांगलां, जें कितें तुवें अती ल्हानांतल्याक ल्हानांक केलां तें तुवें म्हाकाच केलां. आनी ह्या ध्येया खातीर खाल आपलें जिवीत ताणें मुंदरून व्हेलें. आनी ताच्या याजकी जिविताचो ध्येय जावन आसलो, सोम्याचो स्पिरीत मुजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरें खबर परगटोवंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. आनी ह्या ध्येयाकाल आपलें जिवीत तो संपूर्ण रितीन दुबळ्यांच्या निर्गतिकांच्या बरेपणा खातीर तो जियेलो. आनी मुंदरून आमी पळयता पवित्र सभेची दतन आमकां सांगता, याजक एक बरो वा एक भाग्यवंत न्हय, पूण तो जेजूच्या याजकपणांत वांटो घेता मात्र न्हय, ताच्याच याजकपणाचेर तो आपलें जिवीत केंद्रीकृत करून जियेता. तितलें मास्त न्हय, ताचें याजकपण जेजून घडलां लोकांच्या बरेपणा खातीर आनी पवित्र सभेच्या एकवटपणा खातीर. आनी हें एक चिंतप जाणा जाल्लो फादर पिटर डिसोसा आपल्या जिवितांत जायते बरेशे गूण आटोवन लोकांच्या बरेपणा खातीर तो आपलें जिवीत जियेता. आनी हांगासर आमी पळयता ताचे थंय आसले बरेशे गूण. आनी खंयचे पयले जावन आसलो उदार काळजाचो मनीस. तूं केन्ना ताचे लागीं वच आनी फादर म्हाका गरज आसा, म्हाका थोडे पयशे जाय, म्हाका थोडे हे समस्या आसा, तूं घेवन वच. आनी फादर खंडीत जावन तुका वेळ दिता आसलो तो आनी लोकांच्या समस्याक स्पंदन करून तांकां सूक्त परिहार दिवंक तो प्रयत्न करतालो. दुसऱ्यान आमी पळयता येवकरिस्ताचो मोगी तो जावन आसलो. मीस बरे भशेन तो संभ्रम जातलो मात्र न्हय, मिसाच्या पयलीं हर एका दिसा 1 घंटो भर तो भाग्यवंत घंटो दवरतासलो, आराधन तो करतासलो आनी हाच्या उपरांत तो मीस आरंभ करतालो. आनी आमी पळयता ताचे थंय आसलो येवकरिस्ताक आसलो तो मोग. आनी मुखार आमी पळयता दुबळ्यांचो तो मोगी. दुबळ्यां खातीर जायतो तो वावर करतालो, जावं दी दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपणा खातीर, जावं दी शिकपा खातीर, जावं दी दुबळ्या लोकांच्या उदरगते खातीर जायत्या गांवांनी, जावं दी अळंकी, जावं दी अप्पर कासरकोड, जावं दी विविध मिसांव ताणें वा फिरगजेन ताणें बरेपण करच्याक जायते वावर केल्ले आसा. आनी मुखार आमी पळयता पिडेस्तांचो तो एक श्रेश्ठ इश्ट जावन आसलो. ताची कार पिडेस्तांक आस्पत्रे व्हरूंक एक एम्ब्युलन्स जावन आसलें. कोणीय पिडेस्त कितल्या वेळार ताच्या घरा येवन ताका विचारल्यार फादर आमच्या घरांत पिडेस्त आसा, हॉस्पिटलाक व्हरूंक जाय, तो तक्षणच येत आसलो. आपल्या काराचेर बसयन तांकां जावं दी फादर मुलर्स जावं दी इग्नेशियस हॉस्पिटलांत तो दाखल करता आसलो. आनी सिस्टरांक आनी डॉक्टरांक तो म्हणटा आसलो हो पेशंट मुजो जावन आसा आनी ताका तुमी चड पयशे बिल करचे न्हय, तो दुबळो, जें कितें मिनिमम आसा ताका करून घेवन ताची भलायकी बरी करच्याक तुमी प्रयत्न करूंक जाय आनी सर्ती कितें आसल्यार पयशे हांव भरता म्हूण तो सांगून येता आसलो. आनी आपल्याच बोल्सांतावन ह्या लोकांक पयशे दिवन आपलो लोकांचो जीव बरें करच्याक तो प्रयत्न करतालो. उपरांत आमी पळयता एक स्वताचो मनीस अन्याया विरोध तो झुजतालो.
हर एका पोटी तो सत उलयतालो, लोकांक आसा तशें डायरेक्ट तो सांगतासलो, कोणाकय तो भियेनासलो. आनी ह्या वरवीं आमी पळयता जावं ती क्रिस्तांव मात्र न्हय, अक्रिस्तांव मात्र न्हय, सगळे ते व्हड व्हड ऑफिसर्स जावं दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जावं दी पोलीस सगळे ताचो चड मोग करतलो. कित्याक समाजाच्या बरेपणा खातीर समाजाची कळकळी ताच्या जिवितांत आसली. आनी मुंदोरान आमी पळयता तो एक सर्वांचो मोग, केवळ क्रिस्तांव लोकांचो मात्र तो मात मोग करनासलो, सगळ्या धर्माचो तो मोग करतासलो आमी पळयता. आनी अशें हो एक उंचलोशो गूण आनी निमाणें जावन एक तो खालतो जावन आसलो. जेजू बऱ्या गवळ्याच्या जतनेकार हे खालतें जिवीत, सादें जिवीत, ताची लायफस्टायल सिंपल जावन आसली. चड उंचले व्हड शर्माव तो दिनासलो, ताचें जिवीतच एक शर्माव जावन आसलो. देखून फादर तूं आमचे तावन देवा सरसी गेला, पूण तुजी बरी देख आनी तुजेशे गूण आमचे थंय जिवे आसतले. तुज्या निर्गमना वरवीं आमची काळजां आज फुटल्यात आनी मनां दुखल्यात, पूण तूं देवा पासलेंत आसा म्हणलेलें आमकां धैर्य दिता. देव तुका सासणाचें सुख, सर्गींचें राज आनी एक दीस तुका सांज जावंक फावो कर म्हूण आमी आमची मागणी. हा दिवस तुमकां मोगाळ फादर पिटर डिसोजा.